योकरिस्तांतल्या जेजूक मान करून गावया आमी गीत नामो नामो सर्वेस्परा म्हणून ताजें आराधन करया, ताजी स्तुती आमी करया आनी ताका आमचें मोदें स्वागत करया. नमो जेजू क्रिस्ता, नमो सोडवंदारा, नमो जेजू क्रिस्ता, नमो सोडवंदारा. Jesu Krista, mulia rupanti ponasya. Namo Namo Jesu Krista, mulia rupanti ponasya. Namo Namo Sodvandara, sakramentam karaja. Namo Namo Sodvandara, sakramentam karaja. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोक रावलाय. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोक रावला. देवून लेपून तुवें हुंड्याचें रूप घेतलाय. देवून लिपोवन तुवें हुंड्याचें रूप घेतला. हुंड्या वायणार तूं आमचें खाण जाताय. हुंड्या वायणार तूं आमचें खाण जाता. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय. आमच्या मोगान करून तुका समर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, नमो जेजू क्रिस्ता, हुंड्या रुपाली पोनाच्या. नमो नमो सोडवंदारा, सोडवंदारा, साक्रामेंतांतां काराच्या. जेजू 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 Jesus, Jesus, सुख दुख तुका सांगो आयल्या. जिणेचे सुख दुख तुका सांगो आयल्या. तुझे तन बुजवून आशेन अंगारावल्या. तुझे तन बुजवून आशेन अंगारावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये.
तुझ्या जिनियेचे देण्या भंडार घेऊन ये. लागी सरताव सोम्या साताव तुझी गोड साण. लागी सरताव सोम्या साताव तुझी गोड साण. तुझे संगी रावण विसरता जिणये गोड साण. तुझे संगी रावण विसरता जिणये गोड साण. संतोष जाताव आम्ही घेऊन तुझे दर्शन. संतोष जाताव आम्ही घेऊन तुझे दर्शन. साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र स्पर्शन. साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र स्पर्शन. नमो नमो जेसू ख्रिस्ता. जेसू ख्रिस्त उद्या रूपाली पोनास्या. नमो नमो सर्वंदारा. Boglav tuka sumyan Jesu
जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया जेजू वैभव तुका सुमिया जेजू आनंद तुका सुमिया जेजू हालेलुया तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 अतो बरिया दोळे आमचे जेजूचेर कंसोवया आणि परत्यान हालेलुया गावया हालेलुया हालेलुया घरांबरल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्या 7 म्हणटा तुमचे जिविताची पाळां सोम्या जेजूचेर कंसया तुमचो भावार्थ जेजूचेर बांदून हाडा वस्तूंचेर न्हय भांगाराचेर न्हय आस्तीचेर न्हय वाहनाचेर न्हय दुडवाचेर न्हय मोबायलाचेर न्हय सौकर्यांचेर न्हय जेजूचेर तुमचो सगळी जिवीत बांदून हाडा हांगा आमी आयल्या आमचे जिवीत जेजूचेर रोंबूंक पावस येवन आसा हरी एका झाडाची पाळां मातयेन भितर आनी भितर रिगतना झाड वळवून जाता फुलां दिता फळां दिता पाळां रोंबतना आमची पाळां रोंबोजे जेजूचेर कोणाच्या जिणेची पाळां जेजूचेर रोंबल्यांत कोलोसेकारां बरयलें पत्र अध्याय 2 वाक्या 7 फुलां दितात फळां दितात संतोष भरीत मनशां जातात तर आमचे जिवीत जेजूचेर कंसोवया जेजूची येवकरेस्ताची शिकवण आयकोन लोकांक समजनासतना लोक वेताना जेजून आपोस्तलां लागीं विचारलें तुमी वचोंक आशेतात की कितें म्हळें सापेद्रोणो सोमिया आमी कोणा सरशी वचो तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची वय आमी आयल्या आमचें सगळें काम देगे दोन सोम्या लागीं आसा सासणीक जिविताची उतरां म्हूण ताचें भजन करूंक ताचें आराधन करूंक ताणेंच म्हळां मातयेवाची सुवार्ता अध्याय 11 वाक्य 20 आनी 7 आनी 20 आनी 8 येया तुमी कश्ट तेलानो वजन ववेतलानो हांव तुमकां विशय दितलो
आईली ताजे अशी पिडेस्तां एकसुरी रडतेली कश्टतेली सगळ्या रित्या आतांनी पाटी वसोवना दोशी जावन कुशेन घरांती पाटींग गेली पिडेस्तां बरी जाली निराश आसलेली बरवशान भरली कंतिश्ट आसलें संतोष बरी जाली पातकी आसली भाग्यवान जाली देखून किर्तन 18 वाक्य 1-2 आमकां अशें शिकयता सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बोळ सर्वेस्पर म्हजें कडप म्हजें खोटें म्हजो सोडवंदार म्हजो देव म्हजें कडप हांव ताका शरण येतां तर म्हणया आमी सोम्या तूं म्हजो आसरो तुजो म्हजें सर्वस्व तुजे विने कोणीय म्हाका दुसरो ना तूं म्हजो आसरो म्हणलें गीत आसा आमकां सांगता त्या मापान गायन मंडळ सांगता मेळया म्हणया सोम्या तुजो म्हजें कडप तुजो म्हजें बुरूज तुजो म्हजें खोटें तुजो म्हजें सर्वस्व देखून हांव आयलां तुजे मुखार दिंबियांनी आसा तुमकां कोणाक बसोवंक जाय बसचें कोणाक दिंबियांनी आसूंक दादोस कोण बघता इमेनीत रावा तुमकां सांगता पर्यंत आनी सोम्याची स्तुतीगन गावया तूं म्हजो आसरो तुजो आसरो तुज म्हजें कोटे तुज म्हजो कोरोई तुज म्हजो देव तुज म्हजो आसरो तुज म्हजें कोटें तुज म्हजो कोरोई तुज म्हजो देव तुज म्हजो आसरो तुज म्हजें कोटें तुज म्हजो कोरोई तुज म्हजो देव आराधन करता सगळ्या ह्या काळजात मुखा म्हणसोता म्हज्या जिवितांत आराधन करता सगळ्या ह्या काळजात मुखा म्हणसोता म्हज्या जिवितांत सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वांक हांव तयार आसा करता म्हज्या सर्वस्वांक हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू
माझ्या कोटे तू म्हजो आदार तू म्हजो भरोस तुज्या सरणाव येता तुजे विने दुसरो देव म्हाका ना हांव तुजे सशीन येता सोमिया आमी कोण आसा वचोन तुजे लागीं आसा बोळ तुजे लागीं आसा सकत तू म्हजो आसरो सोमिया तूंच म्हजो आसरो म्हणया सोमिया तूंच म्हजो आसरो म्हज्या सुखांत सोमिया तूंच म्हजो आसरो म्हज्या दुखांत सोमिया तूंच म्हजो आसरो म्हज्या जल्मा वेळार सोमिया तूंच म्हजो आसरो म्हज्या मरणा वेळारी सोमिया तूंच म्हजो आसरो सकाळी तावन सांज पर्यंत सोमिया तूंच म्हजो आसरो जिणेच्या सुरवेर तावन अखेर पर्यंत सोमिया तूंच म्हजो आसरो म्हज्या सुखांत सोमिया तूंच म्हजो म्हज्या दुखांत सोमिया तूंच म्हजो म्हज्या जैतांत सोमिया तूंच म्हजो म्हज्या सोलवणेंत सोमिया तूंच म्हजो म्हज्या वावरांत सोमिया तूंच म्हजो आसरो म्हाका सोसूंक मेळटाना सोमिया तूंच म्हजो म्हाका रडोंक मेळटाना सोमिया तूंच म्हजो म्हाका आसरो कश्ट मेळटाना सोमिया तूंच म्हजो आसरो कंत बेजाराय म्हाका मेळटाना सोमिया तूंच म्हजो आसरो एक घडीभर जेजूक आमी पळोवया तो सामचो आसरो तोच सामकें कडप तोच सामचो भद्र आसरो तो सामकें बुरूज ताचेर ह्या कडपाचेर आमची भावार्थी जिणी बांदूंक आमी आरंभ केल्ली तरी एक दीस ती घट आनी घट आनी घट करूंक आसा भाव भयणी जेजू आमकां आपयता येया पूण आमकां वचोंक धैर्य आसा गी धाकटो एकलो भुरगो हळ्ळ्यांतल्या एका पांपाळ्या म्हणटात ह्या कुशींत त्या कुशीक वाळात एक वाळ उतरून वेचाक तो पळयता तें मोडकोर पांपाळें कुडकें जावन तयार जाल्लें पांपाळें तांतल्या वयल्यान ताका उतरून वचोंक जाय आनी त्या कुशीन तो पळयता जेजू रावला थंयसर आनी हो भुरगो म्हणटा जेजू म्हाका तुजे भशेन येवंकूच जाय पूण हें पांपाळें पळय हें मोडकोर पांपाळें तांतल्या वयल्यान हांव सोलोन आयलो जाल्यार हांव वाळाक पडोंक आसा तूं ह्या कुशीन येवन म्हाका तुजे कुशीन आपण व्हर न्हय गी जेजू म्हणालो ना भुरग्या तुका हांव सांबाळटा तूंच उतरून ये भुरगो म्हणालो ना म्हाका बेन दिसता तूं ये तूं म्हाका हाताक धर ह्या पांपाळ्या वयल्यान आपण व्हरनोस जेजू म्हणालो ना हांव तुका धरतां तूं ये आनी भुरग्यान आसलें सगळें धैर्य एकठांय कर जेजूचेर ते दिश्ट कसून भियान 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 पांपाळें उतरलो भियेतायन आनी त्या कुशीन पावून फाटीं पळयतना तो पळयता जेजून ताच्या दोनी हातांनी तें पांपाळें घट्ट धरलां जेजून ताच्या दोनी हातांनी तें पांपाळें घट्ट धरलां भावानी भयणी एक दृश्टांत मात्र म्हज्या आनी तुज्या जिणयेचें पांपाळें मोडकोर अस्कत कश्टांचें जाताना आमकां बेन दिसताना जेजू ना कोण ना सांडलां कोण ना सोडून गेला कोण ना म्हाका एक सुऱ्या सोडलां कोण ना म्हण बगताना जेजू तुज्या जिणयेचें पांपाळें घट्ट धरून आसा
असलो भावार्थ तुजो आनी म्हजो जायजे जेजू तुका आनी म्हाका घट्ट धरण आसा दिसून त्यात जेजू कडेन हांव आनी तुवें म्हणया तुमची जाप जेजू म्हाका तुजे सरशीं येवंक शिकय जेजू म्हाका तुजे सरशीन येवंक शिकय म्हज्या जिणेच्या हर एका घडये जेजू म्हाका तुजे सरशीं येवंक शिकय म्हज्या मागण्या मरेपात जेजू म्हाका तुजे सरशीं येवंक शिकय म्हज्या भक्तीपणाच्या जिणये मरेपात जेजू म्हाका तुजे सरशीन येवंक तुजें दैवी उतर हांवें नियाळन जियोवचे खातीर जेजू म्हाका तुजे सरशीन येवंक म्हजो शिकय वेळ तुज्या येवकारीसाचें आराधन करसूच्या खातीर जेजू म्हाका तुजे सरशीन येवंक शिकय म्हजो भावार्थ दंडळतना जेजू म्हाका तुजे सरशीन येवंक शिकय पितीसपणा माट मंत्र म्हाका वेडो घालो म्हण भोगतना जेजू म्हाका तुजे सरशीन येवंक पातळ शिकय करूं म्हाका ताळण्यो येताना जेजू म्हाका तुजे सरशीन येवंक शिकय दुस्मानातान म्हाका इजा मेळटाना जेजू म्हाका तुजे सरशीन येवंक शिकय आर्थीक अडचणी म्हाका दोस्ताना जेजू म्हाका तुजे सरशीन येवंक कुटुंबांत शिकय अशांती उपजताना जेजू म्हाका तुजे सरशीन येवंक काळजांत बेजाराय सडताना जेजू म्हाका तुजे सरशीन येवंक मोती निराराय सडताना जेजू म्हाका तुजे सरशीन येवंक निराशेची मोडां म्हाका तापताना जेजू म्हाका तुजे सरशीन येवंक शिकय समस्या आनी पांतावना म्हाका मेळटाना जेजू म्हाका तुजे सरशीन येवंक हरी शिकय एका घडये जेजू म्हाका तुजे सरशीन हरी एका मिनटान जेजू म्हाका तुजे सरशीन हरी एका दिसा जेजू म्हाका तुजे सरशीन हरी एका वेळार जेजू म्हाका तुजे सरशीन सुकाळी आनी आकाळी जेजू म्हाका तुजे सरशीन येवंक शिकय एक बडीवर मावून रावया कितें तुका सांगूंक जाय त्या जेजू कडेन सांग खंयच्या वेळार तुवें जेजूच्यान वचोंक जाय खंयच्या वेळार जेजू तुजो हात धरूंक जाय खंयच्या वेळार तुवें जेजू म्हणून जाय तूं म्हजें बुरूस तूं म्हजें कडप तूं हांव शरण येता मावून रावन सांगा इस्रायल पोरसा आरण्यांतल्यान समकोण तांबड्या दर्यांतल्यान शाबीतान उतरलेंत मोइजेन आनी इस्रायलाच्या लोकांनी सर्वेस्पराची मात कार्यां नियाळून सर्वेस्परा किर्तन गायलें निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 ते म्हणाले सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां कित्या महिमेवो ताचें जैत घोड्याक आनी घोड्या सवारांक उडयल्या ताणें दर्यांत सर्वेस्पर म्हजें बोळ म्हजें गायन तो जालो म्हजी सोडवण तो म्हजो देव ताका वाकाणता भावांनी भयणी आमच्या जिणयेची मस्त कश्ट आकांत म्हणल्यार दर्या आमकां उतरो मेळोन आमी शाबीतान आयल्या हांगा आयल्या ह्या गुड्याच्या तुदयेक आयल्या सर्वेस्पराची स्तुती करूं ताची वाकाण स्तुती करूं तर आमी मैजे सांगाता मिरियमा सांगाता इस्रायल लोकां सांगाता हांगासल्या सर भाव भयणी सांगाता मेळया आमी देवाची मात कार्यां वर्णुया आमच्या जिणयेन देवान केल्ले मात कार्यां कितलीं महान गणितां कितलीं 1, 2, 3 हजारांनी ती सर मात कार्यां देवान केल्लीं उडासा काडया आनी आमच्या देवाची स्तुती करन आमी गावया केदो व्हरतो देव आमचो वर्तो मोग ताका आमचो म्हणून त्या देवाची स्तुती कर गायन मंडळी सांगाता आमी देवाची सर महिमा वाकाणया संतोषाची स्तुती करया ताचे नाव वयर काडुया ताची
वोड विकुसार्या तासो मोतो पासार्या नमन करूया ताका नामन करूया ताचे नाम वयर काढूया ताची गोडवी उसार्या ताची वोड विकुसार्या मोक्तो पासार्या तासो मोतो पासार्या केदो वर्तो देव आमचो केदो वर्तो देव आमचो ताका वर्तो मोग आमचो ताका वर्तो मोग आमचो केदो वर्तो देव आमचो केदो वर्तो देव आमचो ताका वर्तो मोग आमचो ताचे मुखार सरपोडया ताचे मुखार सरपोडया ताचे उतर परगटया ताचे उपकार परगटया उपकार आटोवया ताचे उपकार आटोवया ताचे जिवीत बरवसया ताका जिवीत भेटोवया ताचे मुखार सरपोडया ताचे उतर परगटया ताचे उतार परगटया उपकार आटोवया ताचे उपकार आटोवया जिवीत वटोवया ताका जिवीत भेटोवया केदो वर्तो देव आमचो केदो वर्तो देव आमचो ताका वर्तो मोग आमचो केदो वर्तो देव आमचो ताका वर्तो मोग आमचो केदो वर्तो देव आमचो ताळयो भेटून ताका वर्तो मोग आमचो केदो वर्तो देव आमचो 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 ताका वर्तो मोग आमचो हालेलुया 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 तुमची जाप बापा तू वर्तो तुका जावं स्तुती बापा तू वर्तो तुका जावं स्तुती बापा तू इस्रायलाचो देव देखणो बापा तू वर्तो तुका जावं स्तुती बापा तू अब्रामाचो देव देखून बापा तू वर्तो तुका जावं स्तुती बापा तू सर इस्रायल प्रजेचो बाप देखून बापा तू वर्तो तुका जावं स्तुती तुझ्या प्रजे इस्रायलाक इजिप्ताच्या सर 10 खर्गांतावन राखण तुवें महात कार्यां केली देखून बापा तू वर्तो तुका जावं स्तुती तुझे प्रजे इस्रायलाक आरण्यांत 40 वर्सां बरें राखलें सांबाळलें आनी पोसलें देखून बापा तू वर्तो तुका जावं स्तुती त्या तुज्या प्रजेक आरण्यांत मान्ना म्हणलें खाण दिवन मास्कांव आशातना सुकणें दिवन पियोंक कडपांतान उदक दिवन विकाळ सरपंतान तुवें राखलें देखून बापा तूं वर्तो तुका जावं स्तुती तुज्या प्रजा इस्रायलाचेर राखूंक तुवें निती करतांक दिलें देखून बापा तूं वर्तो तुका जावं स्तुती तुज्या त्या इस्रायल प्रजेक दुदान आनी मोवान म्हणजे समृद्धीन बरलोलो गांव दिवन पोसलें देखून बापा तूं वर्तो तुका जावं स्तुती प्रवाद्यांक तांकां दिवन त्या प्रवाद्यां मरीपाद तुजें दैवी उतर तांकां परगटून ताचो भावाचो तुवें पोसलोय देखून बापा तूं वर्तो तुका जावं स्तुती निमाणें तुज्या पुता जेजूकूच आमचो सोडवोनदार जावन तुवें दिलोय देखून बापा तूं वर्तो तुका जावं स्तुती तुज्या पुता जेजू मरीपाद आमची तुवें सोडवण केली देखून बापा तूं वर्तो तुका जावं स्तुती तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत आमकां दिवन आमच्या आत्म्याचें तुवें पोशण केलां देखून बापा तूं वर्तो तुका जावं स्तुती तुज्या पवित्र आत्म्या मरीपात आमचो भावार्थ बळवंत
तिरस्तानेन बरलो तुवें केला आयद कोणो बापा, तुका व्हरतो तुका जावं स्तुती आमकांय तुवें बसयलो गांव दिवन आमचें कुटुंब दिवन आमचें घर दिवन आमची व्याप्त दिवन अणवारांतलें आपायांतलें विघ्नांतलें राखून हरी एका दिसो दिसपडतो ग्रास दिवन आमकां येदोळ पर्यंत पोसलाय राखलाय सांबाळलाय देखून बापा तूं व्हरतो तुका जावं स्तुती आमचेर पिडा येताना कश्ट येताना समस्या येताना अणवरां येताना रडोवंक मेळटाना सोसूंक मेळटाना पंतावनां मेळटाना अशांती उपजताना निराशपण येता आसतना पदकांच्यो ताळण्यो आमकां वेडो घालताना तुवें आमकां सांबाळलाय पोसलाय आनी राखलाय देखून बापा तूं व्हरतो तुका जावं स्तुती आमचो देव व्हरतो बाप पूत आनी पवित्र आत्मो त्या त्रिएका देवाक हांगासर आमी पवित्र रुपार पळोवन ताका आमी नमन करून आराधन करून गावया तो आमचो बाप तो आमकां राखता तो आमकां पोसता तो सांबाळटा देखून ताची स्तुती कर म्हणया येया नमस्कार करया 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 बापू ताच्या पुता जेजू मरिपात या पवित्र हुंड्या ताचें आमकां पवित्र दर्शन आमकां दिवन आसा आमच्या काळजाचो धनी तो आमच्या जिनियेचो तारोक तो त्या तारोकाक नमस्कार करया आनी गावया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया बापा आनी पुता मदलो मोग पवित्र आत्मो आमकां बळवंत करचो आमकां प्रेरण दिवचो आमचो सत्तेन भरचो आमकां नव्या सत्तेन आनी जिवान भरचो त्या पवित्र आत्म्या मरिपात त्रिएका देवाक आराधन करून स्तुती करून आमी गावया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया बरी करून तकली बगावून काळजान ताण येवकारी सांगल्या जेजूक परत ये पडी नमस्कार भेटोवया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया दोनी आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया दोळे आमचे जेजूचेर कंसोवया आमचे मन आमचे काळीज आमचे गिन्यान सगळें जेजूचेर दवरया कितेंच आमी चिंतचे नाकार आमची मोत रिती करया काळीज आमी सुम्या तें दिवया कूड आमचे ताच्या पांयान तळा दवरया सुम्याचो सांगात आमी बगया तेंच्या तर आमी जेजूच्या पवित्र कुडी रक्ताचें महान फेस्त व्हडलें फेस्त आमी आचरण करता देखून आज आमी प्रत्येक जावन ह्या फेस्ताक एका रितीची तयाराय म्हणल्या बरी हांगा आयली हांव त्यात येवकारी सांगल्या जेजू सांगाता थोडो वेळ करसोंक आमचे पाप साहेब बाबा जुआंव पावल दुसरो बाबा बेनेडिक्ट 16वो बाबा फ्रांसीस येवकारिसाच्या आराधना विशयां कितें म्हणटात जेजू गुत्तो पळयतना आयकोवया पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो म्हणटा सगळे पवित्र सभेक आनी संवसाराक येवकारिस्ताच्या आराधनाची वर्ती गरज आसा ह्या मोगाच्या संस्कारांत जेजू आमकां राखोण आसा
ह्या आराधना ताका भेटोंक इन्कार करचे नाका. पवित्र येवकारिस्तानल्या जेजू मुखार आमी करचोचो आराधनाचो वेळ खरेंच संतोष दिवचो, समाधानाचो. आनी पापसाहेब म्हणटा ह्या वेळार आमी जेजूच्या निमाण्या जेवणा वेळार ताच्या हृदया कुशीन तकली तेंकून रावुल्ल्या ताच्या मोगाच्या सिसा भाशेन आसांव. आमची तकली जेजूच्या हृदया कुशीन आसा. एक आराधना म्हणटा तशें तेंक तुजी तकली जेजूच्या हृदया कुशीन संतोष पाव, दोशी जा. आनी पापा बेनेडिक्ट 16 शिकयता येवकारिस्त मोलादीक दिरवें तें जोगासतानेन पवित्र सभेन सांबाळूंचे 3 रिती पैकी एक मिसाचें बलिदान, दुसरें पिडेस्तां पयना काण आनी तिसरें आराधन. मिसाचें बलिदान, पिडेस्तां येवकारिस्त आनी सक्रामेंताचें आराधन. आनी आमचो आतांचो पापा फ्रांसीस शिकयता येवकारिस्तांतल्या जेजू क्रिस्ताचें आराधन केल्ले बगर आमी सोम्या जेजू जाणा जावचें कशें. जेजूचें आराधन केल्ल्या शिवाय ताका आमी जाणा जावचें कशें. आनी भाग्यवंत फुलटां जेशीन म्हणलो भाग्यवंत आमकां अशें शिकयता हांव दिसान दीस सोम्या परी जावच्याक हर एक दीस ताच्या आराधनान करसिता आनी ताची महिमा प्रतिबिंबीत करचो आसो जाता. आय बिकम ए मिरर टू रिफ्लेक्ट हिम. ताचे मुखार करचोचो भाग्यवंत ओवर ऑक्सिजन टँक आसले बरी. ऑक्सिजनाचे टँक कितें करता, सगळ्यांक ऑक्सिजन सप्लाय करता. आनी हो भाग्यवंत म्हणटा संवसारी संगतींनी बरोवन घाण आनी मेळें जाल्ल्या संवसारांत पवित्र सक्रामेंताचें आराधन पवित्र आत्म्याचो नवो जीव दिता. ऑक्सिजन टँक आमकां हर एकल्याक ऑक्सिजन जाय तें परत्यान आत्मीक ऑक्सिजन आमकां दिता येवकारिस्तांतलो जेजू. बाबा भयणी तुमी पयसतान आयल्यात, संतोष पावा, ऑक्सिजन काणू जाय परतें ऑक्सिजन, आत्मी ऑक्सिजन जेजू आमकां दिता. हांगा करचोचो वेळ उणो जायना, दादोस जाता. देखून येवकारिस्तांतल्या जेजूक परत आमी आराधन करया, स्तुती करया. ह्या येवकारिचो महत्व जाणा जावन आमी गावया. म्हज्या देवा तूं सर बरो म्हणलें गीत आसा, आमी रिये फुडें तें गायता. त्या येवकारिस्तांतल्या जेजूचें आराधन करन पयलें चरण आनी ताचें कोरास आमी सगळां सांगाता गावया. देवा तूं सर बरो रस्तार म्हजो धनी बरो सगळ्या काळजान मोग पळोवन तुज्या लागता काळीज मोजें. त्या काळजांत सोम्याचें दैवीक ऑक्सिजन भरोवन दी, ताची सकत भरोवन दी, ताचें बळ येवं दी. मोगा ताचें बळ भरोवन दी, ताची सकत येवं दी, ताचें बळ येवं दी. आमी नवी मनशां जावया. मोजें तुका दिता परत्यान मोगा देवा तुज्या लागता काळीज मोजें तुका दिता. मोगा देवा तुज्या लागता
तुका दिता काळीज मोजे तुका दिता काळीज मोजे तुका उबी रावया. तो जेजू आमचे लागीं उलयता त्या पवित्र दिरव्या विशीं, त्या दिरव्याची होडवीक, त्या दिरव्याचो अर्थ तो आतां आमी समजून घेवच्या खातीर देवाचें उतर आयकुया. जुवाण बरयल्या सुवार्थेंतलें वाचप अध्याय 6 वाक्या 50 आनी 2. तितल्या जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, आणे आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? जेजून तांकां सांगलें, सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत, तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासनाचो जीव आसा. आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो, कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवान. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवान. बसया. भावां आनी भयणी, येवकारिस्तांत जेजू खरोच आजर आसा. पूण आजून कितलींशीं जाणां पाती येनात येवकारिस्तांत जेजू आसा म्हूण. एका आरशांत आमच्या मुखामळ दिसता वय मो, तो आरसो पिठो केल्यार तांचो ल्हानसो कुडको आसा न्ही गे, तांतूं आमकां मुखामळ दिसता. आं, आरशान आमी दिसता वय मो, तो आरसो पिठो करया, तांतूं दिसता गी ना, दिसता गी ना, दिसता कुडक्यांती दिसता, इल्लेच दिसता. जेजू सगळ्या येवकारिस्तांत आसा, तो एक ल्हानसो कुडको सकला पडटा पळय हातांत, तांतूं आसा गी ना. हां, देखून तुमी हातांत घाण घेताना इल्लो पिठो उरल्यार कितें करीचे ना. तुमी पळयता पाद्र्या ती कालच तें सिबोरी कशें धुवता पळया, एक कुडक्यांती तो आसा, सगळ्यांनी तो आसा. तामसो भावार्थ. हातांत कुमगार काणे दिल्या न्ही, बरो काणयाचो एक चिमटी कुडको उरल्यार कोण आसा? जेजू आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तुमचे मुखार हांव 4 गडितां दवरतां, ती लांबात, वेळ नाच, मोटव्यान. येवकारिस्तांत जेजू ना म्हूण पाती येल्ले. एक याजक आसलो, जर्मान गांवचो याजक, पिटार म्हणलो, 13व्या शेतमानांत. तो मीस भेटयतालो, पूण मीस भेटयल्यार तो उंडो जेजू जाता, त्या वायन जेजूचें रगत जाता पाती येनातलो. तो इटली गेल्लो, रोमा गेल्लो, कात्रिणाच्या इगर्जेन ताका मीस भेटोवंक दिलें. आनी त्या कात्रिणाच्या इगर्जेन मीस भेटयताना घेया उंडो घेवन घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड आनी हें म्हजें रगत म्हणटा म्हणटाना ताणें धरलो हातांत आसलो उंडो, जेजूच्या मांसाचो कुडको जालो. रगत वाडलें. पाद्र्याक सगळो भियान तो उंडो ताबेरनाकलांत दवरनो धांवलो भियान. आनी तो वळचो पाप साहेब उर्बान सोदतो. त्या पाप साहेबा ताणें सांगलें अशें अशें घडलें म्हणून. आनी त्या वेळार पाप साहेबान बोणावेंचार म्हणलो, महान देवशास्त्री, ताका आनी हेरां वचून धाडलें. ताणें परिशिलन केलें आनी तें नीज जेजूची कूड त्या येवकारिस्तांत आसली. आनी त्या गडिता उपरांत बोल्सेना शारांतान ओरविटो शाराक पयले फावटी तेंत मास जाल्ली ती कूड काण घेवन हातांत काण घेवन स्तुती गितां गावन पयलो येवकारिस्ताचो पुरशांव काडलो. आतां आमी व्हडल्या फेस्ताक आमी पुरशांव काडटा येवकारिस्ताचो न्ही, पयलो येवकारिस्ताचो पुरशांव काडलो. तो महान पुरशांव काडन सोम्याची स्तुती गायली. दुसरें पादुवाच्या सांत आंतोनीच्या जिणेन घडलें तें असरें तुमी जाणात. 13व्या शेतमानांत बोणाविल्लो म्हणलो एकलो नास्तीक म्हणटालो येवकारिस्तांत जेजू ना, येवकारिस्तांत जेजू आसा म्हण प्रूव केल्यार हांव कातोलीक जाता. कशें? म्हजें गाडव आसा, त्या गाडवान दिमी घाली जाल्यार हांव पाती येता.
साधारण तुरडने पंतावण मारलें चॅलेंज मारलें गाडवाक ताणें 3 दीस उदक दिनासतना उपाशी घालें बातेन थंड घालनासतना उपाशी घालें आनी 4थ्या दिसा त्या गाडवाक येवकारिस्ता मुखार हाडलें आनी सान आंतोनीन येवकारिस्त हातान काडून गाडवा मुखार म्हळें गाडवाक म्हळें हांव पातकी तरी म्हज्या हातांत आसच्या जिव्या आनी निजा देवाच्या नांवान हे म्हण जाती हांव तुका सांगता ह्या तक्षण मुखार येवन साश्टांग नमस्कार कर हे वरवीं आल्तारीर अर्पण करच्या देवाच्या सगळे शेळयेक सगळी सृश्टी खालती रावता म्हणलें सत परगट जावन गाडवा मुखार थंड दवरलें बातेन दवरलें उदक दवरलें ताळणें दवरलें गाडवान कितें केलें उदक पियेलें ना बातेन केलें ना थंड केलें ना सक्कट सोडलें 3 दिसांनी उपास आसलें गाडव येवकारिस्ता मुखार आयलें येवकारिस्ता मुखार गाडवान धीमी घाली आनी येवकारिस्तान जेजू खरोच आदार आसा म्हणून परगट केलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तो जेजू भावानी भयणी तुजे मुखार आदार आसा आनी तिसरें आसिसीची सांग क्लारा ती आसिसीची सांग फ्रांसिसाची पयली स्त्री सीस तिच्या हातान तुमी तिच्या पिंतूर पळयला जाल्यार तिच्या हातार सिबोरियम आसा येवकारिस्ताचें आयदन ताच्या फाटल्यान गडीत अशें आसा तिचें पयलें कोवेंत फ्रांसांत फ्रेडरिक रायाच्या काळार स्थापन जाल्लें आनी ह्या सिस्टरांक सारसीन म्हणलें मुस्लीम आक्रमणकारी दोस्ताले एक दीस ते त्या कॉन्वेंटाक दोसूंक धाड घालूंक येताना ही धर्मीक ही सांग क्लारा वचून ताबेरनाकल उक्तें करना ताबेरनाकलाच्या जेजू कडेन परत ती लागली आमी नवेंत आराम केलें कोवें ताचेर धाड घालना आसात तिणें सिबोरियम हातान काडून मागलें आनी ती भायर येताना थंय आयिल्ले आक्रमणकारी सगळे भियान धांवतात हें येवकारिस्ताचें आनी एक अजाप आनी चवथें 1858 फेब्रुवारीच्या 14 तारखेर तावन जुलायच्या 16 तारीख पर्यंत लूर्सांत हांव साहेबीन दिश्टी पडली घडीत बेर्नादे सुबिरो म्हणल्यार 18 पडी दिश्टी पडली आनी त्या जाग्यार अजून गेल्यार तुमचे पैकी तुटी म्हणून गेले आसतलें थंयसर सांजेर येवकारिस्ताचें आराधन जाल्ल्यांत ह्या जागो बी साहेब थंयसर आसल्या लोकांच्या मदगात न्हीद आसल्या 1000 पिडेस्तांच्या मदगात येवकारिस्त घेवन पुरुशां मार वेतात ती जाल्ली असर तितली आनी तितली न्ही सोडून 4000 पिडेस्तां बोरी जाल्ली सायंटिफीक रितीन खंयच्याच रितीन ती न्हीज गूण जाल्ली वय म्हण प्रूव केलां वखदां घेवन न्ही असर्या रितीन म्हूण सांगून आनी तें कोणें केल्लें येवकारिस्तांतल्या जेजून येवकारिस्तांतलीं असर कितलींशीं आसात तुमकां संदर्भ मेळटा आनी तुमच्या नेटार वाचा वा बुकांनी वाचा ही 4 घडीत आमचे मुखार आसता कितें म्हणटात आमच्या मुखार असो जेजू तो उणो न्ही उण्या रुपार जेजू हाजीर आसा म्हजो देव म्हजो सुमी देव ताका आमी मिसार येता आराधन करता सेवता सेवचें म्हळ्यार बिस्कीट खावची न्ही चिप्स काडोवचे न्ही येवकारिस्तांतल्या जेजूक म्हज्या सुमयाक म्हज्या देवाक म्हज्या खडपाक म्हज्या बुरुजाक म्हज्या आसऱ्याक म्हज्या सर्वोत्सक हांवें घेवचें तें पवित्र जेवण मिसाक येताना मिसार आमी घेवचें दादोशपणान आमी घेवंक आसा सेवंक आसा दोदोशी जावंक आसा आनी तेंत जेजू म्हणलो म्हजें मांस खरें खाण म्हजें रगत खरें पिवण तर त्या येवकारिस्तांतल्या जेजूक मान करया आमच्या काळजान घेता आसतना संतोशान म्हणया पवित्र जेवण सर्गीचें जेजूनंत आमकां वाटचें म्हळें तें गीत आमी संतोशान गावन ह्या जेजूक आमच्या काळजांत आमच्या मतींत आमच्या आत्म्यांत आमी हरये बडी घेताना संतोशान घेवंक प्रयत्न करया गावया गीत पवित्र जेवण सर्गीचें पवित्र जेवण सर्गीचें जेजू आमकां वाटचें अत्रेकान आमी सेवचें केदें व्हरतें आमचें आमी जेवण सर्गीचें जेजून आमकां वाटचें अत्रेकान आमी सेवचें केदें व्हरतें आमचें त्या जेजूक ह्या येवकारिस्तां आमी पळयता
आमच्या काळजां आमी घेता पावना. येवक्रिस्ताचें आराधन केल्लें आनी उण्या रुपा जेजू देखले आनी ताका येवक्रिस्ताच्या आराधना उपरांत येवक्रिस्ताच्या भायरय पळयचे. घेया आनी काया ही म्हजी कूड, घेया आनी पिया ही म्हजें रगत म्हणल्या नंतर कितें म्हणलें? हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव परको आसुल्लो तुवें म्हाका आसरो दिलो, हांव विणगो आसुल्लो तुवें म्हाका न्हेसोवंक दिलें. तो जेजू भावानी भयणी येवक्रिस्तान मात्र ना, तुज्या आनी म्हज्या जिणेंत म्हजें तें आसा, तुजें तें आसा, तुज्या भावा तें आसा, तुज्या भयणी तें आसा, तुज्या आवय तें आसा, तुज्या बापाय तें आसा, तुज्या शेजाऱ्या तें आसा, तुज्या दुस्माना तें आसा. एकामेका तें पळयजे ताका मान करीजे म्हणटा जेजू. सक्कड आमी दिंबी घालया. येवक्रिस्तांत उण्या रुपराच्या जेजू पळयली आमी सर्वां. आमच्या भावान तें, आमच्या भयणीन तें, एकामेका तें पळोवंक, ताज्या गरजांक पावोवंक त्या येवक्रिस्तांतल्या जेजूचें बळ आमी मागया. प्रत्येक जावन ह्या वेळार मागया आमी जीं कश्टांत आसात, तीं पिडेंत आसात, जीं एकसुरी आसात, जीं कोणी हांगा येताना आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां, कोणा आमच्या मागण्याची गरज आसा, कोणाक सुम्याची मजत गरज आसा, त्या सगळ्यांचो उडास काडया आनी त्या सुम्याच्या पांयां तळा तांकां दवरन आमी जेजू कडेन मागया. जेजू तूं म्हजें तें, हांव तुजें तें, आमी दोगी एक जात जावया आनी आमची जिणी भाग्यवंत करया म्हणून त्या जेजू कडेन मागया आमी. जेजू म्हजें तें आनी हांव ताजें तें, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना ताचे विणे. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो इश्ट लेगून जीव दिलो. मोग तुजो पुरो पळय आकाशलो सोम्या, पळय आकाशलो मोग काळजांत पेटोवन आसून ससांत पासोन उरो. एक घडी भर मौन रावया. जेजू आमकां ताचे आशिर्वाद दिता. फुडें एक घंटो आमी करशिल्लो कसो गेलो म्हणून आमकां कळना, तर आमकां ताचें आराधन केल्ल्या, ताची स्तुती केल्ल्या तो बेसांव दिता. जेजूचें बेसांव आमकां पुरो, तुजें कांय नाका आमकां. तें बेसांव जोडूंक आयतीं जावया. पूण आमकां मात्र न्ही, आमच्या कुटुंबाच्यांक, आमच्या घोवा बायलेक, भुरग्यांक, भावांक, भयण्यांक, कुटुंबांत हेरसांद्यांक, पिडेस्तांक, एकसुऱ्यांक आनी आमकां कोणा कडेन मागोवंक आसा आमी. आज इस्कॉलां आरंभ जाल्यान आमच्या सगळ्या इस्कॉलाच्या भुरग्यांक, शिक्षका शिक्षकींक, सर खूब इस्कॉलां कुमो करतल्या, वाहन चलयतल्या, बसाच्या ड्रायव्हरांक आनी हेर कुमो करतल्यांक, सगळ्या इस्कॉला आदार दितल्यांचे खातीर आमी मागया. आमकां बरो एक सरकार जाय, आमकां अशें आराधन करूं अवकाशीचो सरकार जाय, आमचो धर्म आमकां परगट करूं सरकार जाय, आमकां जेजू मुखार दिम्यांनी पडोवंक जाय. आमची मुखली परिस्थिती कशी रावत आमी नेनाव मागया आमी जेजू कडेन. तुमी आमकां बरो सरकार दी, तुजें आराधन करूंक आमकां अवकाशीचो सरकार दी म्हणून रोडोवन दुखां कळोवन ह्या वेळार आमी मागया. खंडीत आमकां सोमी दितलो. हे सर त्या सावां आनी बरो एक पावस येवंक आमच्या आमची कृशी आनी बेळें बरें जावंक ही सगळीं त्या सावां सोम्याच्या पांयां तळा दवरया. एक मिनट मावून रावया. ही सर ते सावां सोम्याच्या पांयां तळा दवरया आनी ताची स्तुती करून गावया. हे देव व्हडा सक्रामेंता म्हणलें. ये देव व्हडा सक्रामेंता साश्टांगां पळोवया.
विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडणेचो फळ सदांच समचे ते आमी भोगी सारको तुझे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन. Jesu तूं जाय हांव उठचे वेळी तूं जाय हांव न्हिदताना. जेजू तूं जाय हांव काम करचे वेळी तूं जाय हांव खेळटाना. जेजू तूं जाय हांव शिकचे वेळी तूं जाय हांव मागताना. जेजू तूं जाय सर्वय काळी जियेताना तशें मरताना. जेजू तूं जाय पिडेंत आसतना तूं जाय म्हज्या दुखांत. जेजू तूं जाय जेवता खातना तूं जाय म्हज्या संतोशांत. जेजू तूं जाय निराश जाल्ले वेळी तूं जाय हांव दुबावताना. जेजू तूं जाय निराश जाल्ले वेळी तूं जाय हांव दुबावताना. जेजू तूं जाय सर्वय काळी जियेताना तशें मरताना. जेजू तूं जाय सर्वय काळी जियेताना तशें मरताना. सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती ओढा उल्हासा जेवणात तुझ्या सर्गीच्या. येतावा मी ओढा संतोषा सोमिया समोर तुझ्या स्तुती ओढा उल्हासा जेवणात तुझ्या सर्गीच्या. जेवणात तुझ्या सोमिया उर्बेण आमी आयल्या भक्ती
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसू जेजू क्रिस्त ती मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो बागेवन जुजे वाज आमचो मोगाळ पात्रोण ताचे लागीं मागोंक आनी दोळसो मागल्यासर लाभल्यासर उपकारांक ताका ताचे मरिपाद देवाक अर्गां दिवंक ह्या पवित्र बलिदानाक आमी आयल्या हांव आज माय म्हयन्याची निमाणी तारीख 31 तारीख पवित्र सभा आज मोरी एलिझाबेथीक भेटल्लें फेस्त आचरण करूंक आमकां उलो दिता मोरी एकाच घडये 2 बऱ्यो खबऱ्यो असाधारण खबरो मेळ्ळ्यो पयलें तीस देवाच्या पुताची आवय जातली म्हणलें आनी दुसरें तेजी मावशी भयण एलिझाबेथ तिचे उत्तर प्रायर गर्भेस जाल्या म्हणलें हो संतोष तिका कसो दवरचो कळनासताना तो संतोष वांटवून घेवंक ती धांवली एलिझाबेथ सशीन जॉय शेअर्ड इज जॉय डबल्ड वांटून घेतलेलो संतोष दोडतो जाता म्हणल्याक मोरीक धांवली आनी एलिझाबेथ संतोषान भरली आनी पवित्र आत्म्यान बरोवन मोरयेक ती म्हणाली म्हजी सोम्याची माता तूं सदैव म्हणाली तिका तितले मात्र तिच्या गर्भान आसलो स्नान जुवांत बसयल्ल्या सोडवंदरा पळोवन उल्हासान उडी मारता आनी मोरयेच्या तोंडांत देवाची स्तुती घेत भायर सरता कितले संभ्रमाचें घडीत त्यात मोरये मरिपा जेजूक आनी जेजू मरिपात बापा भेटूंक आयिल्ले आमी सर्वां आमकां मेळचो संदेश वचचो तुजेत खातीर जिये नाका पेल्या खातीर जिये तुजेंत बरेंपण पळय नाका हेरांचें बरेंपणूय पळय जर तर हेरांचें बरेंपण पडूं नातलो बागेवन जुजे वाज ह्या जाग्याक येतो ना हांगा इतलें आसतना घडटी नात खंयचो तो आनी खंय येवन पावलो आनी खंय गेलो ताचे खातीर आनी पेल्या खातीर ह्या पूर्ण शेताक आयिल्ले आमी सर्वां मोरये मेळाचें फेस्त करता आसतना आमचे खातीर न्ही आमच्या कुटुंबा खातीर 10 जाणां खातीर जियोवन आमची बोटां जोरोवंक आमचे पांय जोरोवंक आमच्यो वाणो जोरोवंक आमचो घाम पिळोवंक ह्या बलिदाना वेळार आमी कृपा मागया आमी पातकी मस्तपटी स्वार्थी जाले हांव आनी म्हजो संवसार आपणाक देव मेस्ता म्हूण हांव जियेल्लो आसा म्हज्यात गुडा भितर हांव जियेल्लो आसा म्हजेत खातीर हांव जियेल्लो आसा पेल्याचें म्हाका पडून वचों ना म्हणलें हांवें चिंतल्लें आसा ह्या म्हज्या सुवार्था खातीर दूख पावता बापा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागता सांगता मागया हांव पातकी चड पदवेदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुणी हांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून भगेवन सदांच ओंकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमचे काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविता पावो सोनिया काकूळकर सोनिया काकूळकर क्रिस्ता काकूळकर क्रिस्ता काकूळकर सोनिया काकूळकर सोनिया प्रार्थुया आमच्यो गरजो त्या सामा उडा सकाळया देवा बापा भेटून दिवन मागया सर्वेस्परा आमच्या बापा भगेवन जुजे वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबळी कायाचे जिणी जियोवन
तुझ्या पोरजे देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिव फाव केल्ल्या पसत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पाऊल आनी सोलोण मागण्याच्या आनी दुबळीकायेचे स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. जेफेनिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सियोनाच्या धुवे संतोषान बोब मार, इस्रायेला उल्हासान गितां गा. जेरुजलमाचे धुवे संतोष बरीत जा, सगळ्या तुज्या काळजान उल्हासीत जा. तुजेर पडलेले फर्माण सर्वेस्परान पयस केला, तुज्या दुस्मनाक ताणें पाटी दांडोयलात. इस्रायलाचो राय सर्वेस्पर तुजे मोदे आसा, तुजेर आनीक विघ्न येतले म्हूण भिरांत धरची गरज ना. ते दिसा जेरुजलेमा विशीं अशें म्हणटली, सियोना भियेनाका, तुजे हात गळूक दिनाका. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मोदे आसा, जय दितलो झुजारी तो. तुजे विशीं तो आनंद बरी जातलो, आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाचो दिसा संतोसतात आनी उल्हासतात तशे तो संतोसतलो आनी उल्हासतलो. हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो, ताची लज तुका आनीक भोगूंक पडची ना. देवाचे उतरे. देवाचे वडपकार. श्लोक. वर्तो तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदे आसा तो खरेपणी. उरतो तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मध्ये आसा तो खरेपणी. निजाकी देव मुजो तारक, ताचेर मुजो विस्वास ना म्हाका भिरांत. कित्याक सर्वेस्पर मुजो बळ, तांचे हांव किर्तन गायता. तो मुजो सोनवणदार, सडवणेचे जोरींतले संतोषान तुमी उदक काडतल्यात. श्लोक. उरतो तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मध्ये आसा तो खरेपणी. सर्वेस्पराक दिनवासता व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव गाया. सरपोर्साक ताची वर्ती कृत्या कळया, ताच्या नांवाची व्हडवीकाय परगट करा. श्लोक. उरतो तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मध्ये आसा तो खरेपणी. सर्वेस्पराक किर्तना गाया, कित्याक ताणें केलात विस्मिता. गांवाक सगळ्या गांव कळया ताची वर्ती कामां. सियोनाच्या निवासियानो व्हडल्यान बोब मारा, गितां गायना करा. कित्याक वर्तो तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदे आसा तो खरेपणी. श्लोक. उरतो तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मध्ये आसा तो खरेपणी. उद्गार. सर्वेस्परान तुका कळयले ते घडून येतले म्हूण सत मानले. देखून बागी तूं हांव कार मोरये. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी देवदूतान मोरयेक नामांकन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोन
जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवाधावी गेली. थंय जाकरीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान आयकतच तिचे कुशींत आशिल्ल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान बरोवन व्हडल्या तळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. म्हज्या सोमयांचे मातेन म्हज्या भेटेक येवचें हें भाग खंय थावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमानाचो शब्द म्हज्या कानान पडतच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणा केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली बागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोशान उरता. कित्याक आपल्या किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळत संतते तावन संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजांत ओडपण चिंतल्या गर्वांक ताणें दुस्पटायल्यान. पदवेदारांक उंच आसनांत तावन ताणें सकला घाल्यान आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यान. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यान आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यान. आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक तो आदार दिवन आयलो. उडास ताणें दवरन दाखयली दया अब्रामाक आनी ताचे संततेक सदांकाल. मोरी चड उणें 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी कन्नडांत एक गीत गायता. ತನಗಾಗಿ ಅರಳುವುದು ಹೂವಲ್ಲ, ತನಗಾಗಿ ಉರಿಯುವುದು ದೀಪವಲ್ಲ, ತನಗಾಗಿ ಬಾಳುವುದು ಬಾಳಲ್ಲ. म्हळ्यार एक फूल ताचे खातीर फुलोना, एक दिवो ताचेत खातीर जळना, तशेंच रियेकल्यान ताचेत खातीर जियेल्यार ताका अर्थ ना म्हण. सो म्हणिंगी फुलां कितलीं जातात पळया. तीं फूल एकच एक ताचे खातीर ना. आमी वचूं कुंटाव एकले माथ्यार घालता, गळ्यान न्हेसता, तें फुलां इकतात. हेरांक तें फूल कितलें दादोसकाय करता पळया. आमी फळांचे रूख पळयता. दाखल्याक आंब्याचो रूख तुमी खंय म्हणी पळयलां गे, आंब्याच्या रुखान आंबे खावचे. इतले आंबे दिता जाल्यार एक आंबो तो काय ना. रुची रुचीक आंबे आमकां दिता आनी आमची जी न्ही सोबीत करता, दादोसकाय करता. वात पळया, ती वात आनी एक घेता आनी एकल्या विकता. दुसऱ्यान ती वात तिकात जळयता, हेरांक उजवाड दिता आनी मोठी जाता कर्ग जाता. ह्यो संगती उपेग करतले हांवें आनी तुवें जानवाय आसलेल्या मनशांनी आमकां बरो एक संदेश आसा. हळे तूं तुजे खातीर जिये नाका, आनी एकल्या खातीर, पेल्या खातीर, 10 जाणां खातीर जिये. आमी सगळ्यां 10 जाणां खातीर जियेता. कुटुंबां जल्मल्लीं आमी, कुटुंबां ल्हान व्हड जाल्लीं आमी. एक बापूय पळया सगळीं ताची जिणी बायले आनी भुरग्यां खातीर झरयता. एक आवय पळय तिची सगळी जिणी तिच्या घोवा आनी भुरग्यां खातीर झरयता. एक पूत, एक धूव, एक सुणू, एक जावय. दाखल्याक घेवया आमी हर एकल्यांक हांगासर आसचें. आमी सगळां आमचे खातीर न्ही, आनी एकल्या खातीर, 10 जाणां खातीर आमी जियेता. तर मात आमची जिणे अर्थ आसा. आनी पवित्र पुस्तका साक्ष विधी विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 4 ते 5 सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन देवाचो मोग कर. मागीर लेविताचो ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 18 तूं जो करताय तो तुज्या पेल्याचो मोग कर. आनी जेजू क्रिस्तान नव्या सोल्ल्यांत ह्या 2 उपादेशांचेर सगळी क्रिस्तीक जिवीत बांदून हाडलें. देवाचो मोग, पेल्याचो मोग. क्रिस्ती जिवीत म्हळ्यार तें देवाचो मोग करचो, पेल्याचो मोग. ताका म्हणटा पेल्याची साखरी करची, सेवा करची. सेवा करची म्हळ्यार देवाचो मोग करचो. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार देवाची साखरी करची. देवाची साखरी करची म्हळ्यार पेल्याची साखरी करची. देव नासतना पेलो ना, पेलो नासतना देव ना, मोग नासतना साखरी ना, सेवा ना, सेवा नासतना मोग ना. देखून आमकां हर एकल्या की पेल्या खातीर जियोंक, साखरी करूंक आपयलां. थोड्या तेंपा आदीं हांवें पेपरार एक
एक विचित्र गडीत वाचलें तें एक फोटो आसा म्हजे लागीं ते फोटो आसा कन्नडा पेपरार तें आयिल्लें तें कट करून हांवें दवरलें म्हाका तें एक बारीक प्रेरण म्हणून बगलें मध्य प्रदेशाचो मुखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान ताणें दशमत रावत म्हणल्या एका तरणाट्याचे पांय धुल्ले हे दशमत रावत म्हणल्याचेर कोणेंगी इल्लें मेळें उडयल्लें पेपर रिपोर्ट सांगता ताचेर कोण एकलो मुतलो म्हूण ओके ते ताणें माध्यमार पळयलें खंय मुखेलमंत्रीन तर इतलें बगलेंगी कोणेंगी इतल्या मनशान ताच्या पार्टीच्या मनशान ह्या मुखेलमंत्रीन ह्या दशमत रावताक ताच्या मुखेलमंत्रीच्या घरा पयलें तो धरणीर बसलो आनी दशमत रावताक बोबे बोदी बसोवन ताचे पांय धुले आनी म्हणालो तुका मेळें उडोवन तुका अवमान केला अपमान केला तुका बेजाराय केला देखून ताच्या बाबतीन हांव बोक्षाणें मागतां म्हाका तुका तुजे कडेन कशें बोक्षाणें मागचें कळना कोणें केल्या चुकी खातीर तरी बरी रीत म्हळ्यार तुजे पांय धुवचे ताचे की सकल्याची रीत खंयची ना म्हूण सांगून हांव तुजे पांय धुवता म्हणून ताणें बरें करून ताचे पांय धुले उपरांत ताचे लागीं फ्रेंडशीप केलें म्हणटा पेपर कितेंय जावं आनी एक ताचे पांय धुवचे म्हळ्यार साकरी आमच्या सोमयान ताचे व्हडलें देख आमकां दिल्ली तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात खरेंच तें हांव तुमचो सोमी आनी मेस्त्री हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार साकरी केली जाल्यार सेवा केली जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुयचे ताचे बरी उदाहरण उदा वचून पांय धुया म्हण अर्थ न्ही सेवाक जा आनी हाका बरो दृश्टांत आमचो सोमी आनी सोमी उपरांत आमची मोरी माय आज पळय आमी वांजलांत आयकलें ती देवाच्या पुताक प्रचूर जातेली म्हणली बरी खबर आयकताना सकाळीं येवन म्हाका जेलो घालून दिता म्हण तिणें म्हणोना वा म्हाका सांगूंक ना हांवें कितें हांवें 6 म्हयने जाले मावशे भयणीन एलिझाबेथीन म्हाका सांगूंक ना ती गर्भेस्त म्हण सांगून पूण म्हाका कितें आदी का प्रसंग हांव वचना मुणये तें आसलें कोण ना तिणें तशें म्हणोना तिच्या गांवांत हांव फाटल्या एका म्हयन्या आदीं हांव नाजरेंतांत आसलो इज्रायलांत आसलो हांवें पळयलां हांवें कितलें डिस्टन्स आसा गे म्हूण सांगून वरांचें डिस्टन्स एलिझाबेथ आसलो गांव आनी मोरी आसलो गांव आजकाल वाहनां आसात कारां आसात येता आमी त्या काळार कशी गेली गी ती त्या गुड्या दोंगरा वयल्यान एकली अवकार चली ती सोलोवन गेली गी कशी कितेंय जावं गेली 3 म्हयने रावली साकरी तिणें केली एलिझाबेथी दादोशी केलें तिणें त्या दीस मात्र न्ही खानानगरी पळया तेय मात्र न्ही सेनेकलान आपोस्तां सांगाता तेय मात्र न्ही फातिमान जावं पुरो लोर्डसान जावं पुरो ग्वादलुपेन जावं पुरो वेलांगणी जावं पुरो शिवाजीनगर जावं पुरो खंय काडा तुमी मोरी दिश्टी पडली आनी तिणें आमचे खातीर तिच्या पुत्रा खातीर विनाती करता म्हूण सांगलें देखून मोरी आमकां एक बरी देख पेल्याची साखरी करची म्हळ्यार कितें पेल्या खातीर जिणे समर्पण दिवचें कशें गी म्हणून देखून सांग पावलो फिलिपिकारां बरयल्या पत्र अध्याय 2 वाक्य 4 अशें म्हणटा तुमचो तो आदाय सोदिनाकात बघा हेरां बसोत वावुरा पेल्या विशीं चिंता मोरी एलिझाबेथी भेटलें फेस्त आमी करताना ह्या मिसाक आयिल्लीं आमी जेजूक सेवता जेजू मोरये भितर येताना ताणें मोरयेक ओडलें धांवोंक पळया जेजू तिचे भितर येताना मोरी ओगेच रावोंक ना जेजू तिगे भितर घेतास ती भायर गेली भावानी भयणी री बटी मिसाक येताना हांव आनी तूं कुंभार काणयता हांवणिंगी जेजूक आमचे भितर घेता हांवणिंगी तर हांवें आनी तुवें कितें करचें मोरये बरी भायर वचोचें बोटां जोरोवंक पांय जोरोवंक जिवीत जोरोवंक पेल्या खातीर त्या दिव्या भाशेन त्या फुला भाशेन त्या रुखा भाशेन आनी मोरी आमकां बरी एक देख देखून आमच्या घरांत पयलें हांवें आनी तुवें सेवेची मनशां जावचें कुणीय जावं ती आमच्या घरा काम करूंक मनशां येतात न्ही मोजुरेची मनशां कुलीची मनशां बरें जेवंक दिवचें वेळार वाडचें बरें जेवंक दिवचें आयची मोजरी आजत दिवची काम केल्ल्या मनशाक सारकी मोजरी दिवची ती सेवा करचें पयलें अंत सारकी मोजरी सारकें जेवंक दिवचें कामाक आयिल्ल्याक दुसरें आनी ताजे कश्ट समजोवचे एक टिचर म्हजे लागीं म्हणटाले हांवें पोरांतलें फादर प्रिंसिपलाचे पांय धरले म्हजें भुरगें हुशार ना म्हाका 1 CL दी म्हण म्हाका 1 CL दी म्हजें भुरगें हुशार ना काणंत हालोवनात
आनी एकल्याचे कश्ट समजोवचे म्हळ्यार एक सी आला तुमचे कॅज्युअल लीव. तुजे कोणी एकलो रजा मागता, 1 मिनट एक्स्ट्रा मागता, 10 मिनटां एक्स्ट्रा मागता, 4 महिला एक्स्ट्रा सोलो मागता, आनी जे कश्ट समजोवचे म्हळ्यार ताका अर्थ करून काडून कुमोक करची. आनी तिसरें आमच्या घरा आमी भुरगीं तरणाटी आमच्या घरा ही सेवा करीचे, आवयची आनी बापायची. आज मस्त बटी आवय आनी बापूय भुरगीं आसतना सेवा करतात, भुरगीं तरणाटे जाल्ल्या उपरांत सेवा करतात, भुरगीं प्रायर वाडटना सेवा करीचे. जावं वस्तू रोमळचें, जावं पुरो आयदनां घासचें, जावं पुरो इस्त्री घालचें, आवय बापायनीच करीचे. आमचे भितर आयलो जेजू आमकां तशें करून सोडिना. तो वडटा तूं वच, आवय बापूय कुजनान काम करता, हेल्प कर. आवय बापूय रांदता, तूं वच हेल्प कर. बसोन खावचें न्ही, हॉटलांत केल्ल्या बरी. आतां म्हणजे मस्त तरणाटी हॉटलांत ऑर्डर केल्ल्या बरी आवय ऑर्डर करतात, बिरयानी हाडून घाल, मांस हाडून घाल, हांव बसोन खाता. मोरी एलिझाबेथी भेट केल्लें फेस्त आमकां म्हणटा तुजी भेट सेवा घरा सुरू जायचे. बापायन काम करतना बापाय कुमोक करची, आवयन काम करतना आवय कुमोक करची. पांयांचेर पांय मिशांचेर हात म्हणून हातान बसून खावचें न्ही. हे क्रिस्तांव तरणाट्याचें लक्षण न्ही, हें क्रिस्तांव भुरग्यांचें लक्षण न्ही, हें क्रिस्तांव व्यक्तीचें लक्षण न्ही. घरांत सेवा पयली आरंभ जायचे. ना मान मरये भाग्यवंत मरये म्हणल्या हांवें आनी तुवें म्हज्या घरांत पयली सेवा. घोवान बायलेक घोवाक, आवय बापायन भुरग्यांनी चडीच मापान आवय बापायची सेवा करची. त्यात जेजूक आतां थोड्याच वेळा आमी सेवतांव. मरये भितर आयलो तो जेजू जशें तिका एलिझाबेथ भशेन आपूण व्हरता, तशें तुका आनी म्हाका कश्टान आसल्यांक एक सुऱ्यांच्या भशेन आपूण व्हरून दी. सेवेची मनशां आमकां करून दी म्हूण आमी मागया. सोम्यामी वेरी सरशीन जबल्या आमकां सामी जेजू संगी दर्यांत तुका समर्पिता. गोवा हुंडो दाता सोर गर्दांच्या कस्वावरासो स्वीकार कर सोम्या हे जावं घालदल्या पवित कर वावरांचो. काणी काडून सोम्या आमी वेदी सरशीन जमल्या सामी जेजू संगी दर्यांत तुका समर्पिता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, ही आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले पोरजे खातीर सांजूजे वाजान खतखतीन मोगान भेटयल्लें मागणें आनी कलतेपणाचें सादें जिवी तुका भोव मानवलें. हे सशेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजांनी आपोवी जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्या आसो. संतोष बरी काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजू देवाचा पासून आमी तुका दिन वाचता. भवार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान
तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताव संघा जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळीकाच्या स्पिरितान जियोन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावं फावो केलोय. हे ताचे देखी बरीत परजळी जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मरणाच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णन जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तोंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची. तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खराराचें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. Vorta so good pagato ह्या सुम्या जेजू तुझे वरन आमी सवारता तुझे बोला जीवन भर आमी बदलता तुझ्या येड्या सुम्या जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुणा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली, देखून आमी तुका दिनू आसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय.
पुनर्जिवंतपणास बरो सुदारण मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुलत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या फडसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मर्या देवाचे मये संगती भगेवान जुजे तिचो पती भगेवान धर्मदूत भगेवान जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्त सांगाता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमेन आमेन. मोरये भितर बिडार केल्लो जेजू आनी थोड्याच वेळान आमचे भितरय बिडार करूंक येता जशी मोरयेन पेल्याची सेवा करन बापाक महिमा दिली आमी आमची जिणी आमचे खातीर न्ही आनी एकल्या खातीर निस्वार्थीपणी जियोंक उदार म्हूण दी म्हूण मागोण जेजू सेवच्या आयतीं जावन तेतून शिकयल्लें मागणें आमी सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्पणां सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पुवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो भावां भयणीनो आमी एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शिलये संसाराचे पाप कटले आमची काकुळट कर देवाचे शिलये संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताच्या जेवणा हाजीर आसची आमी सर्वां सुभागे. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतराणींच म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 154 154.
समर्पिता प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुझ्या आपोवण्या पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एक कोटांत जेवची तान आमच्या काळजांत चडय आनी सांज उजे वाजाच्या परजळी शिकून आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता बरी खबर परगट करूंक आमकां करपा दी. या आमी मागता सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. प्रत्येक आशिर्वाद जोडूंक आमच्यो तकल्यो आमी बागावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सर पुजदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान भरवोशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिरी बऱ्या करण्याने सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटे तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे सोलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावो तुमकां फावो करूं. आनी सर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वसोण याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. दय करून बसात. वगाळे भाव भयणीनो, ह्या पवित्र वेळार सांजुजे वास बापा मुखांतर बरे पोवन जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक ह्या पूर्ण शेताचो एकचार मनादीक आशिसीर बेल्लो बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान मोगाचो येवकार मागता आसतना
तुमी भेटयल्ले सर्व इरादे सफळ जावन दी म्हणल्यार आमचे मागणे जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्तीपवन चलोवन व्हेल्ले मनादीक बापू बोनिफास पिंटो प्रस्तुत उडोवपी दियेसच्या मोडुबेडले आसच्या दिव्या दामा प्रांतीय सेमिनारीचे आत्मीक निर्देशक. हाच्या आदी हांगासर जायते फावटी येवन भक्तीपवन चलोवन येलां. ह्या फावटी हांगासर येवन हें भक्तीपवन चलोवन वरीचे मन विसरल्या वेळार भोव खुशयेन ओप्पाल्यात आनी आयचें भक्तीपवन चलोवन वेलां. मोगाळे याजाक बापानो, तुमी आमकां आराधना मुखांतर जेजू समें सांगातपण दिलें. देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत आयच्या भक्तीपणात तुमी आदार दिला. हांगासर हजाराच्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान तेच बरी पूर्णशत सुरेक्तर मनादी आशिसी रेबेलो बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां हांवें देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसामाक सर्व जैत आमी मागता. आमचे मदें गोंयांत हांव आयिल्लीं जायतीं आसात. देखून गोंयकारां एक घडी उबी रावात. दोज हू हॅव कम फ्रॉम गोवा कायंडली स्टँड. ओके, 2 पंगड हांगासर आसात. तुमकां समेस्तांक पूर्णशेत जोरेक्तर मरादी आशिसी बापाच्या नांवान बोगासो स्वागत आमी मागता. हार्टी वेलकम टू यू ऑल. येस, दयकन बसात. कुमसराक संगत पोवन आनी कुमो केल्ले फरंगी पेटे कोवेंताचे सुपिरियर मनादीक मनोहर आनी देस्त बरी मनादीक नवीन तुमकांय देव बरें करूं. कंदरांचे मुखेल पोवन घेवन समाने सैमान पायस आनी तांकां संगात दिल्ल्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मनेस लायनल ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मलाक माने स्टीफन मेंडीस आनी सर सिब्बांदेक देव बरें करूं म्हणटा. हांव सांजो जेवास बापा मुखार देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवे रुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या सांतेरेज एरमाटी वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजो जेवास बापा मुखार देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा बाळोक जेजू सुनंगळा वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर सर्व रितीनी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर झाडून पुसून नितळ करच्या मिसाक सर्व रितीची तयारी करच्या. दान मिसांक घेवन कुमो करच्या, स्टॉल पळोवच्या, मिसा वेळार वासा पोसच्या, कणीक जमा करच्या, दानारुपी पुनशताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितीने हाताक हात दिवन वावर करच्या. सांजुजे वास बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी तुमकां सर्वांक सांजुजे वास बापा मुखार देवाची आशिर्वादां मागता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. थोड्यो कळवण्यो ह्या परी आसात. भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे डॉक्टर आसात. हाचो फायदो तुमी जोडचो. मिसार वाचपां वाचूंक कुशी व्हरतले आनी शुक्रारा आराधन सुरू जावच्या पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें. जुजे वास भक्तिकांच्या वॉट्सअप ग्रुपाक नांव भरती करूंक कोणायक खुशी आसा तर तुमचे वॉट्सअप नंबर आनी नांव आनी गांव बरोवन थंयसर दफ्तरांत दिवचें. हर एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसरां 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण. हप्त्या मदें पुनशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा. हाचो फायदो तुमी जोडचो. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार जेवणा उपरांत या मिसा उपरांत दफ्तरांत दिवचें. तुमचे मोगाचें दान आमी कुशेन स्विकार करतले. जून म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता सांजुजे वा स्टॉलांत मेळटा. एका प्रत्येक रुपय 10 तुमी घेवचे आनी देवाच्या उतराचेर नियाळ कुटुंबांत करूंक तुमचे लागीं आमी विनंती करता. आयच्या जेवणाच्या खर्चाच्या बाबतींत आयिल्लें दान ह्या परी आसा. जोकीम वेगा सिद्धकट्टे 2000 रुपये, मेरी फर्नांडीस फजिरी 1500 रुपये, अँटनी वास गोवा 1000 रुपये, सेलिना रॉड्रिगस गोवा 500 रुपये, जेस्विया फर्नांडीस मोगरनाड 500 रुपये, अरुण डिसोजा वरकाडी 1000 रुपये, जोसेफ पायस विटला 1000 रुपये, मॅक्स सॅमसन डिसोजा फजीर 500 रुपये, श्वेता कोलासो आयर्लंड 3000 रुपये, कन्से कोलासो गोवा 1000 रुपये, वेरोनिका डिसोजा वरकाडी 1000 रुपये, जॉयल मॉरस गोवा 10,000 रुपये, ग्लॅविन अरन्ना आनी कुटामो गंटलकट्टे 2000 रुपये. ह्या बरेपणा खातीर ह्या पुनशतेच्या बरेपणा खातीर आयिल्लें दान ह्या परी आसा. एंजेलो फर्नांडीस गोवा 1000 रुपये, संतन डिक्रूज आनी कुटाम 1000 रुपये, गोवा प्रेसिला मिरांदा तोडांबील 500 रुपये, सिया वास गोवा 1000 रुपये, रेजिना फर्नांडीस गोवा 500 रुपये, नेविस ओलिवेरा गोवा 1000 रुपये, एंजेलो ओलिवेरा गोवा 1000 रुपये,
रॉसी बॉर्गेस गोवा 1000 रुपये. ग्लेनिस ग्रिफिथ डिसोजा मुंबई 1000 रुपये. ॲनी डिसिल्वा गोवा 500 रुपये. सरिता सेजो डिसिल्वा गोवा 1000 रुपये. टीना बॅरेटो गोवा 1000 रुपये. फातिमा फर्नांडीस गोवा 1000 रुपये. सर्व दानीक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां विस्तार आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. सांजुजे वास बाप दराळ आशिर्वादांनी तुमकां बरों दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. परत समेस्तांक देव बरें करूं. दयकर नवेनाक उबी रावात. बसया मुखाच्यानो सांजुजे वाजाचेर पातयणी दवरून ताच्या नव्यानांत वांटो घेता आसतना तशेंच नव्याना वेळी आमी सर्व सांगाता मेळोन मागतना आमी बरयल्ली सर ते सावां जुजे वाजाच्या विनवणेक हांगासर ती आसात आनी ताच्या पांयां तळी दवरून कितें सर्व आमी हांगासर आशेवन मागता तें सगळें आमा समेस्तांची मागणी एकठांय करून जुजे वाजा मुखांत्र देवाक आमी अर्पीत आसतना तोच आमच्या खातीर मागोवन दिता म्हणलो विश्वास ह्या नव्याना वेळी आमी मोतीन धरया. मोगाच्यानो ह्या ते सामानी उपकार आटोवन बरेपण जाल्ल्याक अर्गां तशेंच ते सामा तुमच्या मुखार हांगासर हांव दवरता. मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां तशें आंगाची एलर्जी गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां. एका भुरग्याक बरी भलायकी लाभल्या खातीर अर्गां. एका भुरग्याचें युरीन इन्फेक्शन गूण जावच्या खातीर विनंती केल्ली. ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवन बरेपण जाल्ल्याक अर्गां. सर्पी डेशिडेंतले कश्टानवानांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां. घर बांदूंक फावो केल्ल्याक जुजे वाज बापाक अर्गां. 10व्या क्लासीच्या परिक्षेंत ते फर्स्ट क्लास पास जाल्ल्या खातीर अर्गां. पांय दूख गूण जाल्ल्याक अर्गां. बोरवेलांत उदक मेळिल्ल्याक अर्गां. भलायके बरीत जवळीं भुरगीं फावो केल्ल्याक ते कुटुंबांची तशें घरचीं उपकार आटयतात. रोसाचें आनी काजाराचें कार्य बऱ्या तरेन जाल्ल्याक अर्गां. बरें कामा खातीर मागिल्लें काम फावो केल्ल्याक अर्गां. घराचें काम बऱ्या रितीर जावन घर वकाल बऱ्या तरेन जाल्ल्याक अर्गां पटयल्यात. ते सावां प्रियोन साम म्हणल्यार 6 म्हयन्याच्या भुरग्याक बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट ऑपरेशन जावंक आसा. ताच्या बऱ्या भलायके खातीर कुटुंबांची मागोवन आसात. एका क्रिस्तांव भावाक जाल्ल्या सर्जरींतल्यान उदक येवचें उणें जावन पिडाक गूण जावंक. पप्पा मम्मीक बरी भलायकी मेळचे खातीर भुरगीं मागतात. तोंडाची एलर्जी गूण जावन तोंड नितळ जावंक. एकल्याचो हात दूख आनी मदींची पिडा संपूर्ण गूण जावच्याक. कसलीच अडकळ नासतना नवें घर बांदूंक फावो जावच्याक. फाटल्या 4 वर्सांतल्यान मुस्लीम चलये लागीं एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेर्स आसलेल्या एका दादल्याच्या मतीक उजवाड फावो जावन ताणें सारक्या वाटेन येवच्याक कुटुंबांची मागतात. दादल्याच्या सुखे खातीर कुटुंबांच्यांनी बायलेक दिवच्या दोशीतावन सुटका मेळच्याक. बोट विकिल्ले पयशे वेळार पावीत करच्याक. शिरांची पिडा आनी आंग दूख गूण जावच्याक. भुरग्यांक शिकोवंक बरी जाणवाय आनी बरी भलायकी फावो जावच्याक. धाडटूक बरी बूद आनी कुटुंबांक सर्व अनवरांतले राखच्याक. कोर्टांत आसली जाग्याची केस बऱ्या नितळ जावंक. कामांत कश्टांचें एकल्या सारकें काम फावो जावन आवय बापायचें बऱ्यान जतन घेवंक फावो जावच्याक. जायत्या वर्सांतावन सैरिकेच्या सदनेराचे एका चलयेक बरो चलो मेळच्याक. एका भुरग्यान बऱ्या तरान उलोवंक सुडाळ उलोवंक जावंक. एकल्याक गव्हर्मेंट काम मेळच्या खातीर BSc नर्सींग करून गव्हर्मेंट कोटा सीट मेळोवन पास जावच्याक. एकल्याचे बिझनेस बऱ्यान जावच्याक आनी बिझनेसाक लोन पास जावंक. घरांत शांती समाधान राज करच्याक. कुटुंबांतल्या भुरग्यांक आनी प्रायवंतांक बरी भलायकी मेळच्याक. कुटुंबांच्या सद्यांक बऱ्या भलायकी मेळच्या खातीर तशें कुटुंबांत शांत समाधान राज करच्याक. एका चरक्या भुरग्याक राती बरी न्हीद पडोवंक. 8व्या क्लासीन शिकच्या जनीशाक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक. दुबईंत बरें काम मेळच्याक आनी बेगीनच कामांक भरती जावच्याक. ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಲಭಿಸಲು
कातीची शिरांची पिडा गूण जावंक सोद मेल्ल्या जाग्याचे रेकॉर्ड आनी भांगार बेगीनच फाटी मेळच्याक आनी दुस्मानांतले राखच्याक विकून गेल्ल्या जाग्याचे पयशे बऱ्या तरान फाटी मेळच्याक थायरॉयड पॅरलीस गँग्रीन फिट्स गूण जावच्याक BP शुगर नॉर्मल जावच्याक चौगांक एलर्जी गूण जावंक आनी बरी भलायकी मेळच्याक BP शुगर गांठी दूख बावळो दूख गॅस्ट्रीक गुमटी दूख गूण जावंक आमाल पिवणे सोडूंक आनी घरान समाधानान जियोंक चौगांक जाग्याचें रेकॉर्ड बऱ्या तरान जावंक आनी घर बांदूंक फावो जावच्याक तेगांक नव्या घराचें काम बेगीनच पंता पावोवंक घर बऱ्या तरान विकून वचूंक तेका जाणांची दंबांची पिडा गूण जावंक बाळटेर बऱ्यान जावच्याक OET परीक्षेन बरें कान शिकोवंक आनी बरे अंक काण पास जावंक जाग्याची RTC बऱ्या तरान मेळच्याक घराचें डोर नंबर बेगीनच जावच्याक पिरियड्स नॉर्मल जावच्याक एकल्याक इंटरव्यू पास जावन बरें काम मेळोवंक हृदयाची दूख उणी जावंक एकल्याक परगांवांत वचूंक आनी बरें काम मेळच्याक परगांवांत आसच्या कुटुंबां बरी भलायकी फावो जावच्याक गोंयच्या एकल्याक इस्कॉलान परमनंट काम मेळच्याक काजराच्या सैरीके घरच्यांनी ओपोवच्याक घराचें रीण आसलें फारीक करूंक जाय आशिल्लो पयशांचो आदार मेळच्याक हार्टाची सर्जरी जाल्ल्याक बरी भलायकी बेगीनच फावो जावच्याक 6 म्हयन्यांत हांव दुबयंत वस्ती करचें एकल्याक बरें काम मेळोवंक बिजनेस बऱ्यान जावन रीण फारीक करूंक जावच्याक दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवन बँकाचे समस्ये परिहार जावच्याक जाग्या खातीर कुटुंबाचे आनी दिवच्या दोशीत हांव राखोवंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक एका कुटुंबाक बरो जागो फावो जावच्याक गोमटी दूख तकली फडाफड माथे दूख शिरांची दूख शेळ हात पाट पाय पेंकाट दूख दोंपराची दूख गोमटी दूख गांठी दूख गूण जावच्याक सबार आनी मागल्लें आसा परगांवांत आशिल्ल्या दोगांक इंटरव्यू पास जावन बऱ्या कंपनीन काम मेळोवंक जर्मनी लँग्वेज बऱ्या तरान शिकोवन पास जावन बरें काम मेळच्याक आनी कुटुंबांतली आर्थीक परिस्थिती सारकी जावच्याक CTET एग्जाम परीक्षा पास जावन बरें काम फावो जावच्याक एकल्यान एप्लाय केल्लें कंपनीचें काम फावो जावच्याक कोर्ट हियरिंगांत बरें रिजल्ट फावो जावच्याक होमोसेक्शुअल टेंडन्सी तावन पयस रावच्याक बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक PMP एग्जाम क्लियर करूंक ब्रेन ट्युमर गूण जावंक आनी मेमरी फाटी येवंक जर्मनीची विजा बेगीनच येवच्या खातीर भुरग्यांनी वेळार मागण्याक हजर जावच्याक दोळ्यांचे दिश्ट मेळच्याक आनी खरोज गूण जावच्याक परगांवांक वेचें भाग फावो जावच्याक कॅन्सर पिडा गूण जावंक थायरॉयड गूण जावच्या खातीर एकल्यान राग उणो करून कुटुंबा सांगाता माये मोगान जियोंक 13 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक शिकोवंक बरी जाणवाय फावो जावच्याक चौगांक 11 जोड्यांक भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर मागलां कुटुंबांचें गरबांचें चिंता बेगीनच जारी जावंक आनी लोन मेळोवंक तेगांक बरी भलायकी मेळच्याक किमो घेतल्या एकल्याक बरी भलायकी मेळोवन ताणें जुजवजाच्या ह्या पुणथळार येवंक ताका फावो जावच्या खातीर मागोन आसा CET परीक्षेन बरे अंक मेळोवन BSc नर्सिंगा बऱ्या कॉलेजीन गव्हर्मेंट सीट मेळच्याक पेट्यांच्या आनी गोरवांच्या आंगार जाल्ल्यो किरणट्यो नाश जावच्याक BSc नर्सिंग परीक्षेन बरे अंक मेळोवन पास जावंक 7 वर्सां उपरांत जाल्ल्या प्रेग्नेंट एका स्त्रियेक ब्लिडींग समस्या परिहार जावन सारके रितीन डिलिव्हरी जावच्याक मागतात सायनस गूण जावन तकली फडाफड रावोंक एका विशेश तेसावां खातीर तेगांक शुगर नॉर्मल जावंक एकल्याच्या दोळ्याची खरोज गूण जावंक दोगांक दोळ्याचे समस्ये सारके जावंक एकल्याच्या आंगार आसची एलर्जीची खतां संपूर्ण गूण जावंक दुबयन चलोन आसचें बिजनेस बऱ्यान चलोन मुखार वेचाक फिनलँड प्रोसिजर वेगळी जावन कामांक कॉल येवच्या खातीर 6 जाणां ल्हान भुरग्यां बरी भलायकी मेळोवंक ह्या तेसावां खातीर आनी मोगाचे न्हय ह्या पुणथळार जुजेवाज बापाचें नवें पळोवन मागोन आसल्या हर एका गरजेवंताक कितें तांच्या जिवितान जावंक आसा तें सगळें बरेंपण मेळच्याक आनी सांगाताच ह्या पुणथळाक हांगासर जावच्या सर कामाक आदार दिवच्या हांगासर जेवणाक कुमक करच्या आनी प्रत्येक जावन रांदपा मुखांत्र वाड्यावार मुडीप फिरगसगरांनी दिवच्या सेवेक जुजेवाज बापाचें आशिर्वाद तशें हांगासर येवच्या सर भक्तिकांचें बरें मनाक जगतें इनाम तोच जुजेवाज बाप फावो करून दी आनी ह्या दिसांनी आमी मागोन आसचें पावसाचें देणें आमकां गरज आसचें आमच्या क्रेशेक फावो जावन दी आनी ह्याच बेगीनच बरो सरकार रचीत जावचें आसा एक बरो सरकार
आमकां हर एकल्याक आमच्या देवाक मान करचो तसलो सरकार मुखेली आमकां मेळोवन दीत आनी कितें देवाचें योजन ह्या दिशेन आसा तें बरें जावं दी आनी मोगाचें न्हू आमी हर एकलो हांगासर एक ना एका गरजेन येता बरो सरकार मेळाचे आमची हर एकल्याची आशा पावस येचे आमची हर एकल्याची आशा आनी पावसा वरवीं कितेंच वायट घडोवन वचो आमची हर एकल्याची आशा पूण सांगात आज आमच्या कुटुंबांत आसच्या पेडेस्तांक बरी भलायकी मेळा जाय आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबांच्या संद्यांक बरेंपण जाय जाय परगांवांत ह्या गांवांत आसच्यांक कामांच्या सदनेर सैरीक भुरग्याचें देणें बरें काम शिकाप हें सगळें बऱ्यान जाय जाय हांगासर आमी सर्वां लागींतान पयसांन आयल्या आमच्या सर्वांक कितें पळय आमकां मेळोंक आसा मागोंक आसा सर्व आमी एकामेका खातीर मागया केदाळ आमी सर्वां खातीर दिंबेर पडोवन मागता देव आमकां फावो करता आनी हेंच झुजे वजान दिंबेर पडोवन मागलें आनी थंयसर आश्चर्य घडलें आज त्याच दिंबेर पडोवन आमी मागया हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्याक बरेंपण मेळोवन दी एक आमच्या पायक नमान मरी एक आनंद बापा दिंबी घालन एकामेका खातीर आनी ह्या पुणथळार बरें आशेवन घरांनी न्हिदोन आसच्या ह्या टीव्हीर माध्यमांनी पळयतल्या हर एकल्याक बरेंपण मेळोवन दी म्हणली आशा घेवन आमी एकामेका खातीर मागया दिंबी घालया हातोयर करया आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगिवंती मरिये देवाचे मये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञा जशा देदसत आनी स्थान सर्वता आमेन मोगाचें न्हू आस्पत्रेंत आशिल्ल्या एकल्यान फोन करून सांगला फादर डाक्टरांनी जायना म्हूण सांगला ताचें लिवर काम करिना KMC थावन तांणी कटीलच्या आस्पत्रेक शिफ्ट केला पूण हांवें इतलेंच सांगलें देवाचेर पातयेनी दवर मागया देवाक साध्य जाल्लें खंयचेंच ना तर म्हज्या आदल्या फिरगजेंत थंयसर इगर्जेंत सेवा करनीतो आसलो आनी हांगासरी 2-3 फावटी आयला आनी हांवें सांगला बरें जावन जुजवाज बापाचो उपकार बावडूंक तूं येतलोय आनी बरें जातलोय डाक्टरान सांगलें सोड देवाचेर पातयेनी दवर नवेना वेळार आमी मागता आनी ह्या नवेना वेळार ह्या मनशाचो आमी प्रत्येक उडास दवरया बरो जावन हांगासर जुजवाज बापाच्या तळार साक्ष दिवंक तो येतलो म्हणली पातयेनी म्हाका आसा आनी तुमच्या मागण्यांचेर पातयेवन ताका बरेंपण मेळटलें म्हणल्या विश्वासान ह्या नवेनांत आमी ताच्या खातीर मागया Bhagavad Zuzevas Chiladin Samya Kakuldam Chikar Krista Kakuldam Chikar Krista Ikamka Krista Dayan Ikamka Sagincha Deva Bapa Deva Puta Susara Jadaroka Deva Puvidratmya Sandisi Madrin Dekas Deva Goincha Benavlin Zalmalya Sanzu Devas Bapa Ablavai Bapa Devaspana Vadona Ila Sanzu Devas Bapa Dubliga Jini Jian Sukurtu Zaurita पायन सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजू जेवास बापा सगळ्या किनाऱ्यान पवित्रपणाचो मळ पसरल्या सांजू जेवास बापा श्रीलंकान दोनी संपटेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजू जेवास बापा मरियमाय सेवाक जावन आपणाक मरियमाय जातान समर्पिल्ल्या सांजू जेवास बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच जावन वेच्या कथोलिक पवार जिवो केल्ल्या सांजू जेवास बापा पंताचे भक्तिमनादान मरियमाय समोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजू जेवास बापा कष्टान संपटल्यांच्या गरजां पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजू जेवास बापा देवाचेर बाबार्थ वंचिनेंत आयिल्ले सर्व कश्ट आनी वादेरान सुसुल्ल्या सांजू जेवास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे भागनातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजू जेवास बापा बाबार्थ सणून पयस गेल्ल्या शेळयांक एक गवळ्या काली ना धाडूंक वावुरलेल्या सांजू जेवास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वां देवासर शाडूंक पेसाडिल्ल्या सांजू जेवास बापा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप कटतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप कटतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप कटतले नवेनाचे मागणे हे सांजू जेवास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसावां आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्त जिणे मेल पंक्त
तेच वाटेन आमी चलच्या तुझे ताम प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता. सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुझे काळीज पेटतले. तुज्या जिणेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तसो मोग हजारो लोकां वंशाक तूं सुटसुटीत जालोय. अंधकारांत बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडयलेल्या सक्षीतून धांवलोय. तांकां जिविताचे उतार प्रकट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले. हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हूण ना. कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. कसलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल. देवाचे उतार प्रकट करून आमची काळजां उर्बेस कर. पेल्याच्या बच्या विशयां चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांच्या दुखां तुवें पुसली. तांच्या जिणेंत नवो बरवसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफा शिकयलें आसा. जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतल्यान तें पळय आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वास ह्या संवसारीक देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सरकारान देवा संगी तूं आसाय. थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनंती कर. मौनपणी तुमच्यो गरजो सांजुजे वास बापा मुखार सगळींच्या बापा समोर उबार या. संगता मागया सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव केदींच पयस वचूं आमकां सोडी नाका. दुस्मनाच्या सर पासांत हांव आमकां राखून व्हर. बाबार्थाक आडवेच्या संगती बली जावन दिवं नाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलो. मरियमायेच्या गोपांत रावो आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सगळींच्या घरांत सस्नाक जियोंचे भाग आमकां मेळाशे कर. आमेन. सर आमच्या पिडेस्त भाव भयणीचो उडास काडया. सोम्याचे नावे आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेंक कश्टांक आनी अडचणी सांपडल्यां ते तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलां. तेच पर्यंत तुज्या सेवकाचो जुजे वाजान आपले जिणी आनी मरणान जायतें अजापां करून तेच मोवळाय लोकां दाखोवन जायत्या पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली. तांच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गोण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारल्यो आनी उसरणांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. आज सांजुजे वाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताजी महिमा आनी संतोष एका देवा तावन येता. तोच देव आपले आशीर्वाद आनी तुमकां बरो. आमेन. सांजुजे वाजाच्या विनवणे सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडा जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो. आमेन. सांजुजे वाज सर्गींच्या राजान बापाच्या एक कोर्टांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुखो जोडून सासना संतोष भोगूंक पावो. आनी त्याच सोडोनदारा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सोवे देवो आनी तुमचे सोवे सदां रावो. आमेन.
जेवास बापा होगळा पाणी मानतुका कृपा मागून दे बापा विज्ञान सांडे नाका सांज जेवास बापा होगळा पाणी मानतुका कृपा मागून दे बापा विज्ञान सांडे नाका Socorro, तुझी सालोय संदेशाचो प्रसार केलोय विज्ञान वारान कष्टांनी दुकान दुबळ्या धक्क्यांक मोगा आदार तुवें दिलो सांज जेवास बापा होगळा पाणी मांडुका कृपा मागून दे बापा विज्ञान सांडे नाका सांज जेवास बापा होगळा पाणी मांडुका कृपा मागून दे बापा विज्ञान सांडे नाका सर्गीच्या वाटे चलोन शिकय पाताळ सांडून आदार लावय सोडून दी कृपा नियम कावरपा माया मोगान सोलून जग मागून दी कृपा सांज जेवास बापा होगळा पाणी मानतुका कृपा मागून दे बापा विज्ञान सांडे नाका जेवास बापा मागता बेसान सुफळ करून मोगामी जावं देवाची खुशी आमी करतां देवी कृपा मागून दे म्हण लालन म्हाका सांज जेवास बापा होगळा पाणी मानतुका कृपा मागून दे बापा विज्ञान सांडे नाका विज्ञान सांडे नाका विज्ञान सांडे नाका मोगाळ पुत्रा सोमे आमकां बरी आशिर्वाद दिवं आमकां सांज जेवास बापा भगवन कुसचे कुरवेन निवरमका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन